नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आनी आयज ह्या कार्यावळीन आमचे बरोबर आसात एक बायलांच्यो तज्ञ दोतोर आनी ते म्हणजे त्यो ज्या विशयाचेर उलयतात ते म्हणजे आयुर्वेदाच्या नदरेंतल्यान बायलांची भलायकी. एक असो एक वेगळ्याच तरेचो विशय घेवन आमचे बरोबर आसात डॉक्टर माधुरी लोटलीकर, गोंयच्यो नामनेच्यो आयुर्वेदीक गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणजे बायलांच्यो तज्ञ दोतोर. डॉक्टर तुमकां येवकार आनी नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं म्हणजे जेन्ना आमी बायलां विशीं उलयतात आनी दादल्या विशीं म्हणजे आतां फॉर्च्युनेटली किंवा अनफॉर्च्युनेटली आमच्या ह्या आयच्या टॉपिकाक जेंडर बायस आसतलोच कारण तो टॉपीक इज रिलेटेड टू गायनेकॉलॉजी. सो जेन्ना आमी बायलांची भलायकी म्हणटात तेन्ना एक आमी बायल मनीस पळयतात तेन्ना अशे तेचे वेगवेगळे रोल्स आसतात. म्हणजे एक बायल मनीस ती पयलीं कोणाची तरी कन्या म्हणजे चली आसता, मागीर ती लग्न जावन कोणाची तरी बायल जाता, मागीर ती कोणाची तरी आवय जाता. म्हणजे हे जे आनी मदीं ताचे मैत्रिणीचोय बी रोल आयलो. सो ह्या सगळ्या पॅरामिटर्सांतल्यान जेन्ना आमी बायलेचें जीवन अशें पळयता तेन्ना त्या जिवना कडेन निगडीत अशे वेगवेगळ्यो समस्या बी आसतात भलायके संबंद किंवा ताज्या मानसीक संबंदांतूय आसतात. तर म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं आमी लेट्स स्टार्ट विथ कन्या म्हणजे ही चली भुरगी किंवा आमी ताका फ्रॉम टिनेजर अशें म्हणुया म्हणजे इन आमच्या पर्स्पेक्टिवान. तर ह्या वेळाच्यो ज्यो समस्या आसतात त्यो चडशे फावटी आमी पळयतात की पिंपल्स येवप म्हणजे मुरमा येवप, हेअर फॉल केंस गळप किंवा वजन वाडप, PCOD आतां सामकें कॉमन आसा ताचेरूय तुमी मातशें करचें. तिसरें म्हणजे चवथें म्हणजे तांचे बाकीचे हेअर स्टायल्स जे आसा म्हणजे जिवनशैली हाचे विशीं तुमी आमकां थोडेशें कमेंट करून ह्या विशया कडेन सुरवात करुया. तर तुमी एज अ कन्या टिनेजर ह्या एज ग्रुपांतल्यो समस्या खंयच्यो आनी हाव यू टॅकल ऑर हाव यू प्रिवेंट इट दोनूय घेवया. करेक्ट. सो आतां आमी पळयल्यार इन स्पेसिफिकली कन्या म्हटल्यार आमी पळयता देर इज वन स्पेसिफीक एज जितून पिरियड सुरू जाता. बरोबर. रायट. सो दॅट इज स्पेसिफिकली आमी मॉडर्नान म्हणटा मेनार्क. हय. सो सेम वे आमी रजप्रवृत्ती म्हणटा आयुर्वेदान फॉर दॅट. सो ते एक्झॅक्ट एज अशे आयुर्वेदानूय सांगला मॉडर्नानूय सांगला. आयुर्वेदा स्पेसिफायड दॅट फ्रॉम 12 years ऑफ एज देर इज रजप्रवृत्ती. सेम वे आमी मॉडर्नान पळयल्यार सुद्धा दे हॅव टोल्ड दॅट एडॉलसन्स वन्स एडॉलसन्स हॅज क्रॉस्ड अगेन ड्युरिंग दॅट पिरियड ओनली तांकां सारखे पिरियड सुरू जाता. सो आता हे जे तुम्ही समस्या म्हटले पिंपल्स, PCOD हे सगळे फुल रिलेटेड टू हॉर्मोन्स ऑर वॉट वी से इज स्पेसिफिकली पिरियड्स. सो ते कशें जाता लायक वन्स एक फावटी चली जाली बाबा एक पिरियड सुरू जाले. पिरियड सुरू जातकूच त्याचे कितें फुल हॉर्मोन्स ऍक्शन स्टार्ट जाता. सेम वे वॉट वी कन्सिडर इन आयुर्वेदा तेन्नाच युट्रस आमचो स्टार्ट जाता वर्क करपाक. अदरवायज बिफोर दॅट युट्रस आसा प्रेझेंट बट लेटर ऑन इट ॲक्टिवेट्स अशें. सो तितून कितें जाता एज युट्रस हॅज स्टार्टेड वर्किंग दॅट टायम से एक्झाम्पल कोणाचे चलीचे 12 years जाले पिरियड्स. सो इट इज लायक हाव एज इट इज स्टार्टींग फेज तेन्ना इरेग्युलॅरिटी खूब दिसता भुरग्या भितर. सो इफ इट इज फॉर 1 year ऑर मॅक्स टू मॅक्स 2 years इज ऑल्सो फायन. आणि इरेग्युलरिटी म्हणजे कितें चडान चड पिरियड मातशे लेट येवप लायक मे बी लायक नॉट एक्झॅक्टली 28 days 40 days'an येयले म्हणून कितें एकदम ते एबनॉर्मलिटी भितर आमी कन्सिडर करना. लेटर ऑन इन केस इवन आफ्टर 2 years इफ शी इज स्टील हॅव्हिंग दॅट सच पिरियड वेरीन 1.5 महिन्यान 2 महिन्यान 3 महिन्यान येता देन वी हॅव टू गो अहेड फॉर सोनोग्राफी जितून आमकां कळटा की पॉलिसिस्टीक ओवरी डेव्हलप जाला. सो इवन पॉलिसिस्टीक ओवरी जे आमी म्हणटा तितून सुद्धा कशे खूब वेगळे वेगळे सिम्पटम्स असता. फर्स्ट ऑफ ऑल इरेग्युलर पिरियड्स. सेकंड म्हटल्यार ओबेसिटी वाडता म्हणजे वजन वाडप. सेम वे थोड्यांक हिर्स्युटिझम जाता दॅट इज फेसाचेर हेअर ग्रोथ जावप मागीर पिंपल्स येवप. सो दीज आर दी मेन बेजीक फॅक्टर जे तुमकां सुद्दां केन्नाय कोणाकूय दिसले जाल्यार यू शूड अप्रोच डॉक्टर्स. And wherein आमी आयुर्वेदा भितर इन PCOD what we concentrate upon is first of all आमी पळयता इफ देर इज ओबेसिटी आमी पयली ओबेसिटी कंट्रोल दवरून. सो अकॉर्डिंग टू ओबेसिटी कंट्रोल म्हणजे कितें आहाराचेर लक्ष दिवप. हाल्ली कितें जालां खूब भुरग्यांचे स्कुलान वयतना आवय टिफीन दिना ऑर स्कुलानूच जेवण उरता. सो इवन इफ इन केस स्कुलान जेवण असले ओके दे आर ऑल्सो हॅव गिविंग गुड डायट बट इवन भायरचे कितें वडा पाव खावप समोसा खावप देन अगेन पेप्सी फ्रुटी असले सगळे डायट तेका लागून तेंचे कितें जाता खूब वजन वाडत आसा हाल्लीचे इन दॅट टीनेज ग्रुप ओनली. म्हटल्यार ताचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमी पळयता तो वेट गेन आणि वेट गेन जातकूच मागीर PCOD ऑटोमॅटिकली दे आर लँडिंग अप टू PCOD. आता तेच पयलीं जुन्या काळान तितले नाशिल्ले PCOD. सेम वे इवन जर आमी रिगार्डींग हेअर फॉल
हेअर फॉल सुद्धा अगेन इट इज डायरेक्टली इंटर रिलेटेड टू पीसीओडी. सो मेन माझं मुद्दो हेच की सगळ्या कन्यान और द चलया फिमेल्स भुरग्यांनी. हय चलये भुरग्यांनी जे मेन्स्ट्रुएशन सुरू जाता तेन्नाच्यान तरी एटलीस्ट तांच्यांनी स्ट्रिक्टली व्यवस्थित आहार खावप, दॅट इज घरचेच टिफिन व्हरप. घरा सुद्धा एवरी टायम आतां कितें तळल्ले पदार्थ खावप, घरा सुद्धा आवय बापूय करून दिता बरोबर. म्हणून ती खाता, ऑर एल्स आवय बापूय करपाचें नसता सो दे डायरेक्टली विकत घेवप आनी खावप अशें जाता. सो एटलीस्ट ते कट डावन करप अलॉंग विथ दॅट चॉकलेट खावप. ते आतां खूब जालां, भूक लागली इमिडिएटली चॉकलेट खाल्ले, बरोबर. आयस्क्रीम खाल्ले. सो अशें मातशी स्वीट थिंग एकदम चडूय खावप ना. यू हॅव टू ईट इन लिमिटेड अमाउंट, पण मातशेंच काळजी घेवन रावपाचें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. सो हे जे प्रॉब्लेम्स आमी फेस करतात म्हणजे चलया भुरगीं जेन्ना टिनेज किंवा मेनार्कान म्हणजे की पाळीच्या वेळार तेन्ना चडशा वेळार तुमचें रिकमेंडेशन कितें आसा की आहाराचेर लक्ष दवरात. हय कारण ह्या वेळार जर तुमी आहार योग्य दवरलो, तुमचें वजन कंट्रोलान दवरलें जाल्यार फुडल्यो समस्या तुमी कंट्रोलान हाडूंक शकतले. दॅट इज वन गुड पार्ट. डॉक्टर आनी तुमकां अशें विचारता म्हणजे ही आतां कॉमन बिलीफ सिस्टम अशें आसा की तुमी सांगलें की 12 वर्साच्या चलयांक पिरियड्स येतात. आतां तो पिरियड येवपाचो टायम खूब बेगीन सुरू जाला. करेक्ट. And people, lot of people around the world, they are saying that it is because of the hormones, as you have mentioned. And these hormones they are getting from ते चिकन भायले बॉयलर्स घेतात कारण Correct. तांकां सगळे हय. हॉर्मोन्स इंजेक्ट केल्ले आसता, तांती आसता तांचे. सो म्हाका दिसता की हाचेर मातशें तुमी सांगप गरजेचें, कारण तुमी सांगतले तेन्ना लोकांक कळटलें की बाबा हाचें कोरिलेशन आसा. हय. सो तुम्ही जसे म्हटले लाईक नाव डेज चिकन खाऊन थ्रू दॅट हॉर्मोन्स इज ऑटोमॅटिकली पासिंग दी ह्युमन बिंग्स. बरोबर. सो तशेंच कितें जाता इवन आता आमी म्हणटा दूध, हय. गाई सुद्धा ते इतले दूध प्रोडक्शन जाय. सो इवन फॉर दॅट टायम ऑल्सो ते गाईक सुद्धा तसलेच खाणे दिता बरोबर. वेर इन दूध प्रोडक्शन चड जातले. बरोबर. सो वॉट आय एम नॉट सजेस्टिंग की कम्प्लिटली तुम्ही दूध पिऊ नका, कम्प्लिटली चिकन खाऊ नका. आय कॅन से यू ईट फिश, यू ईट चिकन, वॉट एव्हर नॉनव्हेज डाईट, पण ते सारखे मेजून असपाक जाय. बरोबर. नाल्यार हाली कितें जाता ना भायर गेली ते तंदूर दिसले खाले हाफ एंड ऑल. बरोबर. सो दॅट इज ॲक्च्युअली नॉट करेक्ट. सो इवन आयुर्वेदान सांगला जे कितें खाता ते सगळे प्रमाणान खावपाक जाय. बरोबर. जसे आम्ही षड्रस आहार स्पेसिफिकली आम्ही आयुर्वेदान सांगला. सो प्रत्येकाच्या ताटान अशें ना की ओन्ली इन कन्या, इन वॉट एव्हर एज ग्रुप सगळ्यांनी ते षड्रस आहार खावपाकूच जाय. इट शुड बी मधुर रस अमुक तितलोच क्वॉन्टिटी, आम्लरस अमुक क्वॉन्टिटी, असे स्पेसिफाईड सांगला तसेच फॉलो करपाक जाय. म्हणजे डॉक्टर हांव अशें म्हणूं सोदता तुका की आतां आमी खंयच्या हॉटेलान केन्ना केन्ना वतना एक थाली म्हणून ऑर्डर करतात. तातूंत एक 5-6 आयटम असतात. म्हणजे एक गोड आसता, एक तिखट आसता, एक कितें तरी खतखतें आसता किंवा आनी हे जे सगळे पदार्थ आसतात ते सगळे पदार्थ इम्पॉर्टंट आनी सगळे पदार्थ कंज्यूम करपाक गरजेचे. सो इट शूड बी अ बॅलन्स्ड डायट. करेक्ट. बरोबर. सो डॉक्टर आनीक तुमी सांगलें की ह्या आहारांतलो जो बाकीचो कंपोनंट आसा, फॉर एक्झाम्पल इवन मिल्क. सो दो वी से दॅट एक ग्लास मिल्क घेवप, पण आजकाल हे मिल्क घेवप सुद्धा कितके सेफ अनसेफ, तातूंत A1 आसा, A2 आसा, हाचो अभ्यास सगळे जाण करतलेच. सो म्हाका दिसता हाचेर चड आमी भाश्य करूया नाका. पण तुमी सांगला तो निश्कर्श असो काडटा की जे खावपाक जाय तें गरजेचें आसा तेंच खावपाचें. दुसरें म्हणजे जिबेचेर आहाराचेर कंट्रोलान दवरपाचें. जे बरें लागता ते खुबशे फावटी आहाराक म्हणजे जिवाक बरें आसना, आनी अनफॉर्च्युनेटली जे बरें लागना ते बरें आसता पण ते आमी खावंक सोदना. जशें तुमी आतां सांगलें की वेगळे रस सांगले, म्हणजे तातूंत कोडू सुद्धा आयले किंवा बाकी तरेतरेचे रस आयले. हे सगळे रस आमकां सगळेच आवडना. आमकां एक समज चिकनाचो आवडटा फ्लेवर किंवा नुस्त्याचो आवडटा. तर हे सगळे डॉक्टरांनी सांगला ते सगळ्याच चलयां खातीर गरजेचें. नॉट आनी चलयां खातीरच न्हय, ऑर फॉर एवरीबडी. म्हाका दिसता दॅट इज फॉर एवरीबडी. तुमी जालो षड्रस आहार सांगलो बरोबर डॉक्टरान. हो आहार सगळ्यां खातीर खूब म्हत्वाचो आसा, कारण फुडले कॉम्प्लिकेशन जर तुमी प्रिव्हेंट करतले. आमी आजकाल म्हणटाना लायफस्टायल डिसऑर्डर्स म्हणटा, आनी लायफस्टायलाचो हो एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट. वॉट इज युअर डायट. बरोबर. डॉक्टर आनीक तुमकां विचारता, आतां कितें आसा की खुबशे लोक आमचे प्रोग्राम पळयतात तेन्ना म्हाका होच मुद्दो घेवन फुडें वचपाचें आसा. आमची भुरगीं आतां ती खुबशे फावटी रातभर बरोच वेळ मोबायलाचेर बिजी उरतात किंवा वॉट एव्हर इट इज. दे स्लीप लेट, दे गेट अप लेट, दे डोंट डू प्रॅक्टिकली एनी एक्सरसाइज बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मॉनिटर्ड. आमचे सगळे कॉम्प्युटर सगळे म्हणजे टीव्ही रिमोटाचेर सुरू जाता, फॅन रिमोटाचेर सुरू जाता, मिक्सर रिमोटाचेर सुरू जाता, वॉशिंग मशीन रिमोटाचेर सुरू जाता, कपडे सुकप रिमोटाचेर सुरू जाता. सो ऑल दीस बटन जो फिनॉमिना जो आसा ताचेर तुमचें भाश्य केलें. हय. सो आता ॲक्च्युली तुम्ही बरो क्वेश्चन विचारलो. इवन इन पीसीओडी सुद्धा हांव सांगपाक सोदतालें. इट इज नॉट ओन्ली ड्यू विथ डायट आमी कंट्रोल करप वेट, इट इज अलॉंग विथ दॅट एक्सरसाइज. म्हटल्यार आतां तुम्ही जशें म्हटले फुल रिमोटाचेर. सो व्हेरी स्ट्रिक्टली आयुर्वेदान स्पेसिफाय केला की बेगीन जेवप, दॅट इज ॲट 7 o'clock बिफोर लायक सूर्यास्त जावच्या पयलींच जेवप आसता. सो ॲट 7 o'clock से आय एम टेलिंग टायम एज 7 o'clock, बट ॲज अर्ली एज पॉसिबल यू कॅन ऑब्वियसली फॉलो. सो से 7 o'clock इफ वी आर हॅव्हिंग फूड, मागीर न्हिदतना
बेगीन न्हिदप. हाली कितें जालां, हाली सगळे 2, 12, 1, 2 असे लेट न्हिदतात. सो एटलीस्ट ट्राय टू स्लीप अराउंड 9 or 10 o'clock सो दॅट अर्ली मॉर्निंग उठू शकता. सो आयुर्वेदान स्पेसिफाय केला की ब्राह्मे मुहूर्ते उठपाक जाय, स्पेसिफिकली ब्राह्म मुहूर्त, दॅट इज आफ्टर 4 o'clock एटलीस्ट. सो पण हाली कितें जालां, हाली सगळे जण 11, 12 सो लेट उठप बी जाता. धाकटे भुरग्यांचे सुटी असली लेट उठप. इवन इफ देर इज स्कूल ऑल्सो संडेज लेट उठतात. सो हेचो इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट जातात. सो जितले ल्हानपणीच्यानूच आमी तांकां शिकयता बेगीन उठप, बेगीन उठून सगळे जे कितें दिनचर्या फॉलो करपाक सांगला आयुर्वेदान ते सगळे सारखे फॉलो करत जायत जाल्यार ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस दॅट की त्यांनी त्या टायमार मेनार्क पावतकूच तांकां काय प्रॉब्लेम जावपाक ना if they are really maintaining. And specifically in terms of PCOD, yogasan is very important. So आम्ही recommend करता for all PCOD patient is at least सूर्य नमस्कार. Like starting तुमका immediate तुमका 7 सूर्य नमस्कार घाल म्हटल्यार जायना. So at least start with 1, 2, then next day 2 असे हळूहळू gradually वाढून minimum 7 सूर्य नमस्कार is important. And along with that, just brisk walking. आता तुम्ही पळयल्यार if you go on ground, even in Goa, previously nobody used to come, but now even walking गेल्यार खूप लोक असता हल्ली, because there are diseases which are leading them, or it is compulsion for them to come and have a walk. So I would recommend compulsory walking, yogasan हे मस्ट असा सगळ्यांक. सो आहाराबरोबर एक्सरसाइज म्हणजे तुम्ही एकतर कसं तरी एक्सरसाइजीस करप किंवा ॲटलिस्ट वॉकाक वचप, म्हणजे मॉर्निंग वॉक जेका आमी चलप म्हणटा, हें खूप म्हत्वाचें आसा. डॉक्टरान सांगलां तुमी बेगीन जेवपाक जाय, बेगीन न्हिदपाक जाय. तुमची जी कितें कामां आसा, मोबायलार आसा, वॉट्सॅपार आसा, ते सगळे बेगीन आटपा, बेगीन न्हिदा, बेगीन उठा. बिकॉज कितें आसा, दादल्यांचे प्रॉब्लेम आसूं शकता, पण बायलांचे प्रॉब्लेम जे आसता ते केन्ना केन्ना इरिवर्सिबल जावं शकता, विच इज व्हेरी बॅड. आणि हातून कितें आसता की एखादी बायल म्हणजे जे जेनेटीक कंपोजिशन अशें आसता की शी इज डिझायन टू बी द मदर. सो हो जेन्ना ताचो कन्सेप्ट जेन्ना हालता तेन्ना सगळेच गणित हालता. सो इट इज नॉट ओन्ली की ना म्हाका काय पडूं ना म्हणजे आसून आपूण जिमान उरतले बारीक. इट इज नॉट वेदर तूं बारीक जातलें काय मोठे जातलें हें इतकें मर्यादीत ना. तुजें फॉल हॉर्मोनल जो बॅलन्स आसा तो सगळो बॅलन्स, आनी हाचेच बरोबर स्ट्रेस आसा की तुम्ही जेन्ना रातभर जागरणां करतात तेन्ना तुमचो फूल बॅलन्स म्हणजे जो म्हणजे ताका दिवसाचो म्हणजे डायरोनल व्हेरिएशन्स म्हणटा हें आसता, आनी हें सगळें रिलेटेड आसा, हें सगळें इंटरलिंक्ड आसा. म्हाका खूब म्हणजे बरें दिसलें की डॉक्टर तुमी सांगलें, कारण कितें आसा केन्ना केन्ना आमकां दिसता की हें ना, हें आतांच्या लोकांचें फॅड अशें न्हय, बट इट इज सिन्स मेन्शन इन द आयुर्वेदा, म्हणजे ह्या लोकांचो तो ताचेर विचार आशिल्लो आनी त्या पद्दतीची मार्गदर्शक तत्वां तेंच्यांनी घालून दिल्यात. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सांगा, आतां आमी पिरियडाचेर उलयताले, केन्ना केन्ना जशें हांवें म्हटलें की पिरियड आतां खूब फावटी बेगीन येवपाक लागला, दॅट इज फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेट वी कॅनॉट डू एनीथींग अबाउट इट. पण केन्ना केन्ना पिरियड खूब लेट येवपाक सुरू जाता, एक प्रॉब्लेम जावं शकता. केन्ना केन्ना स्कॅन्टी फ्लो म्हणजे कमी जावं शकता, केन्ना केन्ना पिरियड खूब येवं शकता. तर हे तिनूय मुद्द्यांचेर तुमी कशा पद्दतीन तुमच्या आयुर्वेदांतल्यान नदरेंतल्यान पळयतात? ओके. सो जेन्ना आमी स्कॅन्टी फ्लो म्हणटा, म्हणजे पिरियड्स आयले, सुरू जाले, पण त्याचे कितें आसा, पिरियड इज व्हेरी लेस, म्हणजे जे नॉर्मलसी जी आमी म्हणटा सारखे 4 दीस येवपाक जाय, 4 दिसान सुद्धा इतलोच फ्लो असपाक जाय, तो जर असना दॅट टायम वी कन्सिडर इट एज स्कॅन्टी फ्लो. सो त्या टायमार आमी आयुर्वेदान अशें वी कन्सिडर दॅट आमी जे मेन्सीस जे आमी म्हणटा तेका आमी अग्नी मानता. सो वॉट यू मस्ट बी नोईंग, वात पित्त कफ, फ्रॉम दॅट पित्त और अग्नी इज कन्सिडर्ड एज, इफ यू आर अग्नी इज प्रॉपर और पित्त इज प्रॉपर, ऑटोमॅटिकली पिरियड्स तुमचे रेग्युलरायझेशन जातले. सो इवन वॉट वी नो, लाईक वॉट कॉन्सेप्ट वी सी इन मॉडर्न इज हॉर्मोन्स, सेम वे हांगासर आमी अग्नी कन्सिडर करून. सो इन केस देर इज तशें कितें प्रॉब्लम असल्यार आमी वी गिव गुड मेडिसिन जे तुमचे अग्नी वाडटले, अँड ऑटोमॅटिकली रक्त, इवन वी थिंक अबाउट एनिमिया इन सच केसेस. खूप फावटी कितें जाता, एनिमिया असल्यार सुद्धा सारखे पिरियड्स येना. सो वी ट्राय टू करेक्ट एनिमिया. अलॉंग विथ दॅट वी सी वेदर हाऊ इज दी अग्नी. सो अग्नी इन द टर्म्स ऑफ डायजेशन पॉवर कशी आसा, हाऊ इज दी मेटाबॉलिझम, एव्हरीथिंग वी थिंक, अँड देन अकॉर्डिंगली आमी मेडिसिन्स दिता. सेम वे इन टर्म्स ऑफ हेवी पिरियड, हेवी मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिंग, तेन्ना कितें जाता, लायक मे बी 4 days ना, तितून 10 दीस ब्लिडिंग जावं शकता. थोड्या भितर कितें आसता, सारखे 4 दीस जाता पण फ्लो चड आसतलो. हय. सो इफ अशें कितें प्रॉब्लम असल्यार आमी तितून कितें करता, चडान चड स्तंभक म्हणटा आमी जेका, लायक वेर इन ते जे हेवी फ्लो कित्याक लागून, वी ऑब्वियसली फायंड आउट द रिजन, वेदर एंडोमेट्रियल ग्रोथ अँड ऑल, बट अलॉंग विथ दॅट आमी अशें वखद दिता जे तो फ्लो थांबयतले, म्हणजे मातशें रुक्षण करतले, ड्रायनेस अशें वाडयतले. सो तेका लागून तेचो प्रॉब्लम जायना. इट इज जस्ट वी आर ट्रायंग टू स्टॉप दॅट फ्लो ॲट दॅट मुवमेंट, अँड देन वी रूल आउट वॉट इज द रिजन. मागीर अकॉर्डिंगली आमची चिकित्सा आसता, दॅट ऑफ पंचकर्मा अँड ऑल वी डिसायड, बस्ती कर्मा अँड ऑल. बरोबर. अशें
ह्या वेळावर अनेक महत्त्वाचा प्रश्न जो आता इंडिया वाईड आसा की आता आम्ही आता नवो जो आमचो म्हणजे नॅशन वाईड प्रोजेक्ट आसा अनिमिया मुक्त भारत. सो वॉट इज युअर टेक ऑन दिस अनिमिया एज फार एज पण आमचे कडेन आता म्हणजे सिन्स इन ॲलोपॅथी वी हॅव गॉट आयर्न टॅबलेट्स प्रिपरेशन बट वॉट यू रिकमेंड फ्रॉम युअर साईड Yeah, in to prevent. Ayurveda, yeah, प्रिव्हेंट अँड क्युअर ऑल्सो. correct. In Ayurveda also we have many iron tonics जे आम्ही गोळीच्या स्वरूपान दिता नाल्यार पावडर स्वरूपान दिता. बट अलॉंग विथ दॅट आम्ही चड जशें हांवें ऑलरेडी एक्सप्लेन केला आहाराचेर भर दिता. सो आहारा भितर स्पेसिफिकली आमी जे रक्तवर्धक लायक एक्झाम्पल फ्रेश फ्रुट्स राईट देन ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स. सो स्पेसिफिकली फ्रुटा भितर सुद्धा ॲपल खावप इज रियली गुड. अलॉंग विथ दॅट जे आमी बीटरूट म्हणटा इन सॅलड बीटरूट कॅरट दॅट इज ऑल्सो इज रिकमेंडेड. आणि मेन म्हणजे नॉट वी डोंट ओनली गिव्ह ऑप्शन फॉर दी पेशंट ऑल्सो ओनली अबाउट आहार वी डू गिव्ह मेडिसिन्स ऑल्सो जे जितून तुमचे रक्त वाडटले. आणि ॲज आय सेड स्टार्टिंगच्यानूच इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल ऑटोमॅटिकली दॅट पर्सन वोंट इवन लँड अप इन टू एनिमिया. सो मेन त्यांचो व्यवस्थित आहार बरो आसपाक जाय नाल्यार चड तेलकट खाल्ले हे खाल्ले सो इट इज लायक इफ यू आर इटींग ऑयली त्याचो सारको जो आमी धातू पोषण आमी म्हणटा रस रक्त पोषण सो तो पोषण जर जायना रसाचो जायना रक्ताचो जायना ऑटोमॅटिकली इफ देर इज रक्तदृष्टी नाल्यार रक्त कमी जालें जाल्यार इट वील ऑटोमॅटिकली लीड टू एनिमिया अशें. सो एक तुम्ही सर्वांकश दृष्टींतल्यान विचार करून ह्या प्रॉब्लेमाकडे कशें फेस करप हें तुमी थारयतात म्हणजे ताचो प्रिव्हेन्शनूय आयलें आनी मॅनेजमेंटूय आयलें. मॅनेजमेंट. सो डॉक्टर आनीक तुमकां ह्या वया वयलो अशें आमी पळयता की केन्ना केन्ना टुडे देर इज अ लॉट ऑफ आय शूड से फॅड की आपण बारीक आसप हें बारीक आसप इतकी बारीक उरता थोडी जाणां की दे देमसेल्फ फील रिटल ऑन की अरे ना आपले फिगर सारके वॉट इट इज यू नो बेटर. सो अशा वेळार वॉट वूड रिकमेंड टू सच पीपल की टू पुट ऑन वेट. करेक्ट. सो माझे इतलेच म्हणणे बायलेन बारीक असप इज करेक्ट बट इट इज ओनली डिफरन्स इज वॉट ती बारीक सुद्धा न्ही तितले बारीक जावन त्याचो जर समजा कितें विकनेस क्रिएट करता नाल्यार तेका लागून कितें आजार जाता तितले बारीक जावप ना. सो इवन डुईंग डायट इज ऑल्सो गुड बट इन टर्म्स ऑफ एज आय टोल्ड यू जंक फूड खावप ना ऑयली खावप ना. पण याचो अर्थ असो ना की नॅचरल जे आसा ते खावप ना कित्याक दूध पिवप ना बिकॉज ऑफ मोठे जाता. सो दॅट इज एब्सोल्युटली रॉंग. सो आय वूड सजेस्ट नॅचरल फूड दूध हे सगळेच खावपाचे आणि बारीक जावप सुद्धा एटलीस्ट फॉर फिमेल वी नीड टू बी प्रॉपर You should be healthy rather than म्हणजे बारीक असा लठ्ठ असायच्या पेक्षा हेल्थी असा की ना मेन इम्पॉर्टंट बिकॉज जर तुम्ही हेल्दी जाल्यार फायनली यू आर नेक्स्ट ऑर यू विल बी गिविंग नेक्स्ट जनरेशन रायट. तुमीच एका भुरग्याक मागीर जन्म दितली जे भुरगो सुद्धा हेल्दी जावपाक जाय आणि तुमची व्यवस्थित प्रेग्नन्सी इवन देर शुडंट बी एनी इनफर्टिलिटी ऑर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स. म्हणून आय विल सजेस्ट एटलीस्ट ह्या टायमार तरी फिगराकडे लक्ष दिवप ना. ट्राय टू बी हेल्दी अँड हॅपी. बरोबर. डॉक्टर आता नाव वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फेज की ही जी चली भुरगी आशिल्ली ती आता कोणाची तरी पत्नी जाल्या बायल मनीस जाल्या अशा वेळार अगेन आय एम जस्ट कवरिंग अप वॉट आर डिफरंट पॉसिबिलिटीज. एक तर इन्फेक्शन जावं शकता इनफर्टिलिटी येवं शकता तिका ल्युकोरिया वायट डिस्चार्ज जावं शकता किंवा परत जे पयलींचे सांगले पिरियडचे प्रॉब्लेम ते येतच. तर इन धीस फेज वॉट इज युअर टेक. सो स्पेसिफिकली आता जसे आम्ही म्हटले कन्याचे आता पत्नी जाली लाईक एक्झाम्पल लग्न झाले लग्न जातूकच इट इज नॉट नेसेसरी लग्न जातूकच वजायनल इन्फेक्शन जाऊ शकता. इवन बिफोर दॅट ऑल्सो देर आर मेनी फिमेल्स जी व्हाईट डिस्चार्ज म्हणून येता बट इट इज दी नॉर्मल मे बी ड्यू टू सम आहार विहार हॉर्मोनल चेंजेस म्हणून सुद्धा व्हाईट डिस्चार्ज जाता. सो इन दॅट टाइम वी जस्ट गिव्ह मेडिसिन आणि तिथूनच आम्ही क्युअर करता. बट वन्स एक्झाम्पल आफ्टर लग्न ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लेम त्यांना जर व्हाईट डिस्चार्ज बी झाले जायत जाल्यार वी हॅव इन आयुर्वेदा वी आर हॅव्हिंग स्पेशल ट्रीटमेंट कॉल्ड एज योनी प्रक्षालन जितून आम्ही वजायनल डूश वॉट लाईक मॉडर्न वी से. सो जितून आम्ही कितें करता काड्यान आम्ही फुल क्लिनिंग करता दी कॅविटी. सो ते along with that we give medicines also. So indirectly we are trying to adjust the pH जो pH level वयता आणि so indirectly with that kada we are normalizing the pH level आणि along with that so that there are no abnormal growth of organisms so that is coming under control. that is regarding vaginal infection. डॉक्टर एक माझा अनेक प्रश्न आशिल्लो ह्या येयलो तो म्हणजे इनफर्टिलिटी म्हणजे वंध्यत्व येवप किंवा आसप हाचेर तुमचो दृष्टिकोन कसो आसता. हय. सो एज आता आम्ही ऑलरेडी पयलींच्यान मेन्स्ट्रुअल बद्दल उलयत आयला. इफ युअर मेन्स्ट्रुएशन सायकल ऑर मेन्स्ट्रुअल सायकल इज गुड ऑटोमॅटिकली
देर आर हाय चान्सेस की तुमकां इनफर्टिलिटीचो त्रास जावपा ना. बरोबर. ओके, पण खूप फावटी कितें जाता, थोड्यांचे अशें सुद्धा असता की मेन्स्ट्रुअल सायकल इज गुड, स्टील देर इज इनफर्टिलिटी. सो दॅट इज अगेन अननोन कॉज, ऑर एल्स वी फायंड आउट वॉट इज द कॉज, वेर इन बाबा ओव्युलेशन सारकें जायना जाल्यार वी सी दॅट. सो इट इज ऑब्वियस इन आयुर्वेदा वॉट वी डू, लायक देर आर अगेन वेरियस कॉज इनफर्टिलिटीन सुद्धा, एक आणि दोन अशें ना. बरोबर. इट इज एंडोमेट्रियल कॉज, ओवेरियन कॉज, और एनी Fallopian tube हय, हे फेलोपियन आयले. ट्यूब ब्लॉकेज. So all सो this स्पेसिफिकली इन आयुर्वेदा इनफर्टिलिटीचेर वी डू उत्तर बस्ती, जितून आमी कितें करता, इन युट्रस वी पुट मेडिकेटेड ऑयल ऑर एल्स दी घी, जितून लायक इट हेल्प्स आउट फॉर दी प्रॉपर एंडोमेट्रियल ग्रोथ, अलॉंग विथ दॅट जे फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक बी असता न्ही, सो ते सुद्धा ब्लॉक रिमूव करपाक खूप हेल्प जाता. सो एज आय हॅव टोल्ड यू अबाउट उत्तर बस्ती, बिफोर दॅट वी प्लॅन फॉर वमन विरेचन, जे तुम्ही ऑलरेडी ऐकलं असतले खूप जणांनी. सो ते पंचकर्म आम्ही प्लॅन करूनच देन वी गो अहेड फॉर उत्तर बस्ती, विच इज लाईक व्हेरी हेल्पफुल, आणि आतापर्यंत खूप रिझल्ट्स पळयला इन आयुर्वेदा, स्पेसिफिकली फॉर इनफर्टिलिटी. अच्छा. सो ह्या दृष्टींतल्यान सुद्धा जेन्ना तुम्ही आयुर्वेदाच्या नदरेंतल्यान पळयता तेन्ना बऱ्याचशो गजाली उपलब्ध आसात आणि विच हॅज गिवन गुड रिझल्ट्स. डॉक्टर, आता वन स्टेप अहेड, ती प्रेग्नंट आशिल्ली, नाव लेट्स अस्यूम की प्रेग्नन्सी डिलिव्हर जाली, नाव ब्रेस्ट फिडिंग येता, मागीर तिचे फिगर येता, मागीर ते मसाज किंवा हे जे येता ताचेर मातशें तुमचो टचअप दिया. करेक्ट. सो बेसिकली आता जसे इनफर्टिलिटीचेर सांगले ते, वन्स यू लाईक फर्टाईल झाली, डिलिव्हर झाल्या उपरांत इन आयुर्वेदा वी हॅव स्पेसिफिकली सुतिका परिचर्या. म्हणजेच कितें, द लेडी हू हॅज डिलिव्हर्ड अ चाइल्ड, शी इज बीन कॉल्ड, आम्ही जशी पोस्ट नेटल म्हणटा, परप्युरियल म्हणटा, तेका आम्ही सुतिका टर्म मेन्शन केला. सो तितून आम्ही कितें करता, आफ्टर डिलिव्हरी इमिडिएटली, से इट इज ऑब्वियस इफ शी हॅज डिलिव्हर्ड नॉर्मली, तेन्ना आम्ही इमिडिएटली तेका अभ्यंग म्हणटा आम्ही, मसाज. सो ते आम्ही सुरू करता, फुल बॉडी मसाज. अलॉंग विथ दॅट लेटर ऑन गरम उदकान न्हावपाचें, लेटर ऑन धुपन म्हणटा आम्ही. सो जे धूप घेवप, जशे आम्ही धाकटे भुरग्याक धूप घालता न्ही, तशेंच सेम मदराक सुद्धा धूप दिवप असता. आणि आफ्टर दॅट अगेन जशे लाईक इन केस ऑफ नॉर्मल डिलिव्हरी, सो एपिजिओटॉमी, तेका सुद्धा आम्ही स्पेसिफिकली ऑयल दितात. सो दीस हेल्प्स आउट इन स्पेसिफिकली, आम्ही जशें म्हणटा वात वाडल्लो असता, जेन्ना भुरगो फुल पोटांतल्यान भायर वयता, देर इज एम्प्टी कॅविटी, अँड वी नीड दॅट युट्रस कितें परत सारकें नॉर्मल जावपाक जाय, इनवॉल्यूट जावपाक जाय. सो फॉर दॅट रिझन आम्ही हे स्नेहन म्हणा, म्हणजे मसाज अँड ऑल, वी गो डू दॅट. सो त्याच्याच बरोबर आम्ही असे वखद दिता जितून सारखे ब्लिडिंग जावन, सो द युट्रस जे भितर लाईक विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जे लेयर बी भितर उरल्ले असता, सो ते सगळे भायर वचपाक सुद्धा आम्ही सो ते सुद्धा आम्ही वखद दिता, वेर इन तेका लागून तांकां मातशें हेवी ब्लिडिंग जावं शकता, बट दॅट वोंट लीड टू एनी प्रॉब्लम. बट इट इज गुड, लाईक हेवी म्हणजे नॉट नेसेसरी लाईक फॉर लॉंगर पिरियड, बट सारखी क्लिअर जाऊन वयता. बरोबर, म्हणजे सगळे भितरले सगळे जे कितें आशिल्ले ते सगळे क्लियर जावन इट शूड बी इन अ व्हेरी हेल्दी नॉर्मल स्टेट. करेक्ट. बरोबर. डॉक्टर, आम्ही उलयताले ब्रेस्ट फिडिंगा बद्दल. या फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो आम्ही आयुर्वेदान जे शतावरी तुम्ही ऐकलं असतलेच, सो अलॉंग विथ शतावरी वी गिव्ह मोर ड्रग्स, वेर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, जितून लाईक ब्रेस्ट मिल्क बरे हे जाता, प्रोडक्ट प्रोड्यूस जाता. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी हेल्पफुल. आणि नॉट नेसेसरी वखद घेतले म्हणून दूध येतले अशें ना. अगेन त्या आवयन सारखे भुरग्याक धरपाक जाय. हल्लीच्या आवयक कितें, डिलिव्हरी जाले, चल भुरगो तूं सांबाळ, अशें सुद्धा असता. दॅट ऑल्सो एटिट्यूड आय हॅव सीन. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आवयन सुद्धा तितले कष्ट करून भुरग्याक लागीं घेवपाक जाय, तेका ब्रेस्ट फिडिंगाक धरपाक जाय, देन ओन्ली ऑटोमॅटिकली ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस जातले. नाल्यार थोडी कितें म्हणटा, डॉक्टर तुवें वखद दिले पण मिल्क येवंक ना, बट इफ यू आर नॉट होल्डिंग, इट इज ऑफ नो यूज. बरोबर. सो प्रॉपर होल्डिंग, इवन देर इज समथिंग कॉल्ड लॅचिंग, म्हणजे तेजे फुल जे ब्रेस्टचे निपलाची एरियल जो पार्ट असतो तो फुल वचपाक जाय. बेटर ते टॉप दिल्याने त्याचं काय जावचें ना. बरोबर. ह्या फेजींतल्यान आतां मातशें एक स्टेप वयर वचुया, मेनोपॉज. वॉट आर युअर टेक, की तुमकां कितें सांगचें दिसता की मेनोपॉजल वुमना खातीर, जी पाळी बंद जाल्या अशा बायलां खातीर कितें तुमचो सल्लो आसतलो? रिगार्डिंग मेनोपॉज, आम्ही ते मेनोपॉजल वुमन म्हटल्यार आम्ही वृद्धावस्था कन्सिडर करता. सो वेर इन त्या टायमार आम्ही अशें दिता वखद जे बल्ल, म्हणजे बल वाडयतले. ऑलरेडी तांकां विकनेस बी खूप सुरू असता. सो इन दॅट केस ऑब्वियसली वी आर नॉट डायरेक्टली टेलिंग देम टू गो फॉर पंचकर्म. इन दॅट केस वी टेल देम की बरे बल वाडोवपाक अशें दिवपाचे. सो दॅट ऑफ शतावरी एक इन्ग्रेडियंट असताच, त्याच्या वांगडा आनी खूब बला असे वेगळे वेगळे चूर्ण आम्ही मिक्स करून दिता, विच हेल्प्स आउट इन गिविंग स्ट्रेंथ, लाईक वॉट वी कन्सिडर इट एज ब्रुहण, आणि जस्ट फॉर देअर गुड लाईफस्टाईल, लाईक टील एंड अशें बरें उरपाक म्हणून ते. म्हाका दिसता डॉक्टर, आमी बायल मनशाच्या आयुश्यांतल्यो ह्यो ज्यो 3 म्हत्वाच्यो अवस्था,
म्हणजे दो विसरले कन्या बायल मनीस म्हणजे बायल आणि पत्नी आणि मागीर त्याची वृद्धावस्था ह्या तिनूय आमी म्हणजे आवय जाल्ली आसता ती ह्यो तिनूय आमी कवर केल्यात. तुम्ही बरीच मोलादीक माहिती दिली. मुजरत वेळ काडून स्टुडियोन आयले ह्या खातीर सगळे जे आमचे हेलो दोतोर पळोवपी आसा तांच्या वतीन आनी म्हज्या वतीन तुमकां काळजान सांजे बरें करूं. नमस्कार.